प्रवेश केलेल्या मांद्र्यांच्या 4 सुपुत्रांच्या पक्षाच्या वतीन अभिनंदन करता, तांकां आमच्या पक्षात येवकार दिता आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे भरभराट जावची अशी देवा कडेन मागता. खरें म्हणजे हो एक उमेदीचो देश अशें म्हटलें वयता. पूण तरी म्हटलें तें पोर कितें करतले, ते पोर पंचायत कशी चलयतली. तर त्या पोरांनी ही पंचायत गेली 2 वर्सां सांबाळ्ळी, मांद्र्याच्या विकासाक भर घातलो आणि ते पोर आतां जे पयलीं 6 आसले भितर आनी एक 40 दोगांची भर पडल्या 8 जाले आणि ते पोर ही पंचायत उर्वरीत काळ बरे भाशेन पार पडटली, मांद्र्यान नांव दवरतली, मांद्र्याच्या विकासाक हातभार घालतली अशी हांव तुमकां ग्वाही दिता. आमदार जो आसा तो सुद्दां भारतीय जनता पक्षाचो आसा. तुम्ही सुद्दां त्याच पक्षाचे एक बूथ अध्यक्ष किंवा पार्टीचे कोण तरी जबाबदार व्यक्ती आसा. अशें आसतना सुद्दां MGन येवपाचें कारण? सगळ्यांत पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार थोडेशे खंय तरी पोल्स आसले जे थोडेशे गोश्टी म्हाका पटोंक ना, ताका लागून आनी ते मना सारकें म्हाजें जालें ना, ताका लागून म्हाका विचार करचो पडलो. जालें ना म्हणजे आमदारान तुमकां तशा पद्दतीचें सहकार्य दिल्लें ना अशें म्हणपाचें आसा काय? ना तशें हांव सांगूंक शकना तुका की इनडायरेक्टली सांगता की जालें ना. ह्या पक्षान येवपाचेंच कारण कित्याक? ह्या पक्षान म्हणजे कशें, हे पक्षान आतां सद्या आतां पयशीत आतां जीत भाई हार्मलकर इवन ते खंयच्या हितून ना की रुलींग हितून ना, तरी सुद्दां तेंच्यांनी पॅन्डेमिका टायमाचेर खूब लोकांक हेल्प केली आनी ते एक्टीव आसले. आफ्टर देअर इज डिफीट खुबशे MLAs आसता ते ऑफीस बंद करतात, पण तेंचे ऑफीस चालू आसले तेन्नाच्यानूय तेणें चालू केल्यार तेन्नाचे हेल्प तेंच्यांनी बंद करूं ना कोणाक. आनी काँग्रेस हेंचें समीकरण केन्ना घडना, पण पयली फावट अशें दिसता की तुमी जबाबदार व्यक्ती आज पर्यंत हेच्या पयलीं काँग्रेसचे सक्रीय काम केल्यात आनी MGन येवपाचें कारण? कितें जाल्लें एक्चुली पळोवंक वचत जाल्यार एक 10-12 वर्सां आदीं हांव हांगा मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचो उपाध्यक्ष आसा. हांवें 3 वर्सां काम केल्लें, पण तेच्या उपरांत गेलीं आतां एक 10 वर्सां म्हणचें जाल्यार पासून काँग्रेसी कडसून कांयच एक काम जायना. इवन तांकां कितें टिकेट दिवपाची आसली जाल्यार ते त्याच वखदार येतात आनी इलेक्शन जालें डिफीट जालें काय परतून ते तुका दिसत ना. आतां जीत हार्मलकरा सारकेलो मनीस निवडून येयनासतना सुद्दां काम चालू आसा तेचें. जे कोणें एक्चुली अशें करप आसता की आमदार निवडून येयल्या उपरांत काम करतात, ते पासून तो येयनासतना पयलेंच करून काम करता. म्हणजे हेचे म्हणजे कितें की बाबा येयल्या उपरांत तो कितलो काम करूंक शकता, कितलें डेव्हलपमेंटाचे गतीन तो फुडें हातभार लावंक शकता हें आमकां दिसून येता. तेची धडाडी आनी तेचे हेल्प करपाचें पळय जें कार्य चालूच आसा गेलीं 2-3 वर्सां तर आमी तेची पळयलां. आनी 11 मेंबर आयज तुमी एकत्र आसा, ती संपूर्ण ही 11 मेंबरांची जी टीम आसा ती MGक सपोर्ट करता जाल्यार कित्याक करता? आमी आतां सद्याच्या परिस्थितीन आमकां आतांच आमचे फ्रेंड तुमी फ्रेंडांनी सांगलें की जे आमी सपोर्ट करता म्हणजे आमीच करता सपोर्ट. आतां आमी कशे आनी कितें सपोर्ट करता आनी कसो करपाचो पळय हे तांकां लोकांक कळटा. कित्याक जे पळय डिसिजन आमचो जीत हार्मलकर आहा हो एखाद्या आमदाराक सोबण्या सारकी कामां करता. सादारण खंयचेच परिस्थितीचेर म्हणजे आतां 19 तो डिफीट जालो तरी पण तेचें कार्य तेचे पेक्षा 4 पटीन जोमान जाता. लोकांक फायनान्शियल हेल्प, शैक्षणीक क्षेत्रांत हेल्प, स्पोर्ट्साक हेल्प, खंयचेच गोश्टीक ना. इवन तुमकां खबर आसतली, तुमी पेपरान वाचली आसतलें आनी कितें म्हायती आसतली सगळी. आमी आयसोलेशन सेंटर जें केलां तितून आमकां कितक्याशाच लोकांक हेल्प करपाक मेळ्ळी. एका टायमार अशी परिस्थिती जाता थंयसर एम्बुलन्साचेर येवपाक ड्रायव्हर आमचो शीक पडलो जाल्यार 4-5 रातीक स्वता तेणी आपण म्हणून थंयसर तो न्हिदोन रावलो. तर असो सर्वसामान्य मनशांक म्हणजे जर ड्रायव्हर ना जाल्यार थंयसर आमच्या नांवाक काळिमा लागच्यो न्हू. कितेंय प्रॉब्लम जर मोठो जालो जाल्यार थंय म्हणून तेणी थंयसरच रूम घेवन तो थंयच रावतालो. एखाद्या टायमार कोणच जर ड्रायव्हर ना जाल्यार तो स्वता आपण ड्रायव्हर घेवन वयतालो. आयसोलेशन आमी ह्या कोरोनाच्या टायमार तेचें जें योगदान आहा पळय तें वाखाणण्या सारकें आहा. कित्या खातीर MGनच ना कित्याक BJPन? आय एम हियर फॉर जीत सर. उदरगत संस्था जी आसा ती आमकां खूब बऱ्या पडून सगळ्यांक आमकां करून दिलेलें आसा आनी करतलो आनी करता चालूच आसा. सो आय एम हियर फॉर हीम आनी वील हेल्प हीम आवट
तो आमकां करता एक्चुली, पूण आमचें वोट ताका जाय. सो तेजे सगळे वांगडा भोंवोन ताका मातशें हेल्प करून बी तशें आमी आतां फुडें चल्ल्या. सो वील ट्राय आर बेस्ट आमची संस्था फुडें व्हरता. तुमकां दिसता MG ह्या मतदारसंघात परत एकदा उबी जातली अशी म्हणून? जावपाकच जाय तुम्ही आमचे हितून तरी. हांव वील ट्राय आर लेवल बेस्ट. हांव BJPन करतालो पूण म्हाका तेचेर कांय उलोवपाचें ना. पूण हांव जो इम्प्रेस जालो तो उदरगत संस्थेचो अध्यक्ष संस्थापक जीत हारोलकर हो तेजें काम पळयलें, तो कामाक जी करतालो त्या हेचेर हांव इम्प्रेस जावन आयज मोगो पक्षांत प्रवेश करता. खरेंच आयज बरें आनंदाचो दीस. आयज 11 मेंबरांनी वोट केला आनी आमचो आयजूच प्रवेश जाल्लो महादेव हरमलकर ह्यो डेप्युटी सरपंच जाला. सगळ्यात पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन चारूय जाणां, डेप्युटी सरपंच महादेव हरमलकर, तसोच प्रदीप हडफडकर एक्स सरपंच पंच, तशेंच सेरेफिना फर्नांडीस एक्स सरपंच पंच, तसोच आमचो डोमिंग फर्नांडीस एक्स पंच आनी हार्डकोर काँग्रेसमॅन. सो BJPचे 2 व्हडले तेंचे पदाधिकारी आनी काँग्रेसचे. सो म्हाका दिसता काँग्रेस आनी BJPचे कॉम्बिनेशन म्हणजे MGP येयला. सो आतां हेच्या फुडें मांद्रे मतदारसंघात म्हाका दिसता हे दोनूय पक्ष दिसचे ना अशें दिसता ह्या आतां इक्वेशनाक. सो MGP आयज स्ट्रॉंग जाल्ली आहा आनी तेजो होल्ड वाडलेलो आहा. वाटेक येशीत जाल्यार तुका कितें ते दाखयता अशें म्हणणारे आमदाराक तुका कितें म्हणपाचें आहा? पळय तेका मातशें मिसअंडरस्टँडींग जाला. आजून हांवें चिंतूकूय ना तेका वाटेक येवपाचें. सो जर चिंतीन आसतना जर तो इतलो वायब्रेट जाता जाल्यार हांव चिंतूंक स्टार्ट करीत जाल्यार तेची परिस्थिती कितें आहा ती कळची ना. तूं पोर, त्या पोराक कांय खबर ना तशें उत्तर ताका दिलें वयतलें. तुका, कारण तेंच्यांनी दिवप वेगळें आनी तुमी दिवप वेगळें. तुमकां कितें म्हणपाचें आहा? हांव पोर आसो तेका दिसता आसा पोर मे बी तो सारकोय आहा. तेणी स्टेटमेंट दिला ते कारण एक मिटींग आमची आहा जाल्यार ती एका जाग्यार जाल्यार ती मातशी पोरगटपणाची जाली. तेका दिसता कितें आपूण एक्सपर्ट आनी तेका सगळी इन्फॉर्मेशन गावता म्हणून. पूण तेका थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणी म्हटलां कितें तेका ज्ञानाची गरज आहा, राजकारण खबर ना. तो मे बी कित्याक 4 इलेक्शनां तेणी केला आनी हांवें एकूच केला. सो तेचे कडेन वास्ट एक्सपिरियन्स आहा आनी म्हाका दिसता तेचे कडल्यान बरें कितें आहा तें घेवपाचें आनी वायट कितें आहा तें उडोवपाचें. सो तेणी म्हाका दाखोवन दिला तेच्या उलोवन हांव खंय चुकलां तें. सो तेका थँक्यू म्हणटा तेणी दाखोवन दिल्या बद्दल खंय चुकलां म्हणून. सो तेचेर करेक्शन जातलें आनी आमी फुडें सरतले. थँक्यू. आनी एक आमदार सदांच म्हणटा की मोर्जेचे भुरगे रावल्यात तांकां सोरो दिवच्या खातीर. कितें तुमी सोरो दिवन पक्ष वयर फुडें काडपाक सोदतात की भुरग्यांचें भवितव्य वायट करपाक सोदतात? म्हणजे तेका म्हणपाचें आहा की मोर्जेचे भुरगे यूथ आहात ते बेबदे. तो प्रश्न तेका परत विचारा. तुका म्हणपाचें आहा मोर्जेचे भुरगे आहा ते बेबदे काय म्हणून? म्हाका दिसना आमचे भुरगे कोण आहा ते सोरो पिवन आनी मस्ती करतात अशें. सो तेणी जे उलयला मोर्जेच्या युथांक बेबदे म्हटल्यार सो तेचो प्रश्न तेका उत्तर तेका विचारा. प्रश्न करपाची गरज आहा तुमी मिडियान. एकंदरीत जे आमदारान जितले काही मुद्दे खोडलेले असले म्हणजे तेचे उत्तर मेळ्ळेले आसा. सो एकंदरीत ह्या आमदाराक तुका आनी कितें म्हणून सांगपाचें आसा अशें सजेशन दिवपाचें आहा? पळय आमी कोणाची टिका करप आनी कोणाचें वायट कितें उलोवप हें रॉंग म्हाका दिसता. सो आमचें काम आमची टीम ही आहा ती टीम आपलें काम करपाक चालू केल्लें आहा आनी आमी आमचे इलेक्शनाचे सगळो प्रोसेस चालू केल्लो आहा. सो आमी चिंतता आमचें टार्गेट आमचें इंटेंशन आहा हें इलेक्शन जिखप. कशें जिखप कित्याक ती प्लॅनिंग चालू आनी 100% अशी टीम जर गावात जाल्यार डेफिनेटली आमची विक्ट्री जातली. सो म्हाका दिसता आमी टायम वेस्ट करपाचो न्हू कोणाचेर टिका करून आनी कितें उलोवन. सो तेका जर करपाचें जाल्यार करूं न्ही म्हाका कांय फरक पडना. सो तो फ्री आहा करपाक. एक लास्ट प्रश्न की आतां पर्यंत तुमी जर पळयलें जाल्यार BJPचे म्हत्वाचे जे मेंबर्स आसात किंवा पदाधिकारी आहात ते फुडीत आसात आनी तशेंच काँग्रेसचे हाडटात. आणखी येवपाचें आसा काय? चोच जावं न्ही मरे मागीर दिवाळेचे फोव खावया.